ह्या दिसांनी आमी जेजूच्या जिविताचो उंड्या वयर हो संवाद आमी पळयत आसा आनी आमी हे सातोड्यांत पळयत जाल्यार जेजू जे 5,000 लोकांक जेवण दिता थंयसन हो संवाद सुरू जाता आनी पयले जेजूच्या शिसांक हो जिविताच्या उंड्या वयर तांकां समजणी मेळटा पूण जशें जशें जेजू तांकां आनिकूय शिकवण दिता तांकां ती मानून घेवंक आगवड लागता आनी कालच्या वाचपांनी आमी पळयलां जेजू म्हणटा म्हजें मांस खरें जेवण आनी म्हजें रगत खरें पिवण तें तांकां हे जुदेवांक जेन्ना सांगता वा ताच्या जेजूच्या शिसांक जे जायते जाण आसलेले तांकां सांगता तेन्ना तांकां तें मानून घेवंक कठीण लागता. जेजू आपल्या खऱ्या मांसाची म्हणून न्हू संवसारीक मांस आसा तें पूण आत्मीक मांसा वयर तो उलयतालो, आत्मीक जेवण आनी आत्मीक पिवणा वयर उलयतालो आनी तेंच जेजू आयज तांकां सांगूं सोदता. आनी हे ताचे शीस आसात ते दुसरे जायते शीस आसलेले 12 शिसां भायर आनिकूय शीस आसलेले ते हे मानून घेवंक तांकां आगवड लागता आनी जेजूय थोडो निराश जाता आनी ते जेजूक सोडून वतात. आनी जेजू आयज पळयता आमी आपल्या 12 शिसांक विचारता तुमी म्हाका सोडून वतले काय वो ना. आनी आमी आयज सिमोन पेद्रूचोय जबाब पळयता आमी खंय वतले सायबा तुजे लागीं सासणाच्या जिविताचीं उतरां आसात. आनी आयज पयल्या वचपन पळयलां पेद्रूची जायतीं विस्मितां तर ताणें जेजूचेर विस्वास दवरलो. जेजू सांगता आसतना ताणें घोडी ताचे आख्खोच विस्वास दवरून आसतलो घोडी कित्याक आमी पळयता जेजूच्या कुशा मनाच्या वेळार ताणें जेजूक 3 फावटी नाकारलो पूण जेन्ना जेजू पुनून जिवन जालो ताच्या जिवितांत जेजू ताणें भितर घेतलो आनी जेजूचेर ताणें आख्खोच विस्वास ठेवलो. आनी आयज पयले वचपान पळयत जाल्यार ताणें जायती मिलाग्री करता ते आमी पळयता. ताच्या रानाक तो बरें करता, एक बायलेकूय तो जिवंत करता जेजूच्या नांवान. आयज जेजू मोगाच्या भावान भयणो आमकां आपयता आमी आमचो जबाब कितें काय जेजूक आमी भावार्थान जेजूचेर विस्वास दवरूंक ओ आमी त्या शिसां भाशेन जे जेजूची शिकवण आपणाचे स्वातीर ताका सोडून गेले तेच तसलीं मनशां जाल्यांत काय म्हूण आमी होच प्रस्न आमच्या मुखार मांडुया आनी जाता ते भाशेन आमी देवाचोच आदार मागून मुखार वचूंक गरजेचें. कित्याक आज जेजूय म्हणटा पापा कडच्यान हें देणें घेतल्या बगर कोणूच म्हजेशी येवंक पावचो ना. तर आमी आमचें जिवीत देवाच्या संबंदान देवा बापाच्या संबंदान रावंक गरजेची. तेन्नाच आमचो भावार्थ गोड जातलो, तेन्नाच आमी जेजूचेर विश्वास दवरूंक पावतले. आनी हीच कृपा आमी देवा लागीं मागुया की आमचो भावार्थ गोड करूंक, जेजूचेर विश्वास दवरूंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान आमी जेजूक दुसऱ्यांक परगट करूंक हीच कृपा देवा लागीं मागुया.